नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयचे सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचेर दबाव. कला अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांचे कृत्य. दर एके 50,000. सोऱ्याच्या पार्टीचे दाखयले हायेस. बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाक हारोवपा खातीर आमी पणजेकार पॅनल करतले उबे. उत्पल पर्रीकाराची म्हायती. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना आपणे खंयचे पद घेतिल्ले पळयलां जाल्यार दाखोवचें उदाहरण उत्पलाचें आव्हान. हरमल वाठारात शिंदळकी वेवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आनी कॉन्स्टेबलाची केल्या तडकाफडकी बदली. शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश करून पुलिसांनी 8 चलयांची केल्ली सुटका. फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर भाजप, काँग्रेस आनी आपा कडल्यान तयारेक नेट. व्यंकटेश दादा म्हणटा गरज पडल्यार अपक्ष वेंचणूक लढयतलो, पूण आप पक्षात करचो ना प्रवेश. पर्यावरणाचे नेम मोडून नव्या कॅसिनोक दिल्या परवानगी. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा संघटनेचो आरोप. परवानगी बेगोबेग करची रद्द केल्या मागणी. आनी मुरगांव नगरपालिका वाठारात कळशाची हाताळणी पुराय बंद करपाचो पालिकेन घेतला निर्णय. मुख्यमंत्र्याचे घेतली भेट. वेंचणुके पयलीं कळशाचेर करूं नाकात राजकारण, सांगता आमदार संकल्प आमोणकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. आमी पणजेकार या बॅनरा खाला पणजी महापालिका वेंचणुकेत उमेदवार उबे करतले. तांचेर चेपण येवचें न्हय म्हणून योग्य वेळार नांवां जाहीर करतले, अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली. मजगती सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना ताचो पूत म्हूण आपणे केन्ना खंयचें पद घेतना कोणें पळयलां आसत जाल्यार ताचें उदाहरण हाडून दाखयल्यार आपूण घरा वता, अशें आव्हान उत्पल पर्रीकारान केलां. हरमल वाठारात चलपी शिंदळकी वेवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आनी कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी बदली केल्या. हवालदार राजेश शिरगांवकर आनी कॉन्स्टेबल सर्वेश मांद्रेकर हांची पणजे पुलीस स्टेशनांत बदली केल्या. पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकार हांणी हो आदेश जारी केल्ल्याचें कळटा. सोमारा हरमल वाठारात चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी पर्दाफाश करून 8 चलयांची सुटका केली. एका दलालाकूय अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांनी हरमला बिचाचेर व्यवसाय सुरू त्या व्यवसायाची कारवाई करत ताब्यात घेऊन ह्या व्यवसायातल्या तांची सुटका. घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम. दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना. महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना. 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो. दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही,
गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. विसावे उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. हरमल वाठारात चलपी शिंदरकी वेवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आनी कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी बदली केल्या. हवालदार राजेश शिरगांवकर आनी कॉन्स्टेबल सर्वेश मांद्रेकर हांची पणजे पुलीस स्टेशनांत बदली केल्या. पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी हो आदेश जारी केल्ल्याचें कळटा. सोमारा हरमल वाठारात चलपी शिंदरकी वेवसायाचो पुलिसांनी पर्दाफाश करून 8 चलयांची सुटका केली. एका दलालाकूय अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांनी हरमला बिचाचेर जो वेशा व्यवसाय सुरू आशिल्लो त्या वेशा व्यवसायाचेर कारवाई करत 8 युवतींक ताब्यात घेवन ह्या व्यवसायांतल्यान तांची सुटका केल्या. आणि मुखेल जो एक सूत्रधार आशिल्लो, दलाल आशिल्लो, तो मोकाट आसा. पूण ह्या वेशा व्यवसायामध्ये जी एक महिला दलाली करताली तांकांय पोलिसांनी अटक केल्या. पूण ह्या वेशा व्यवसाय संबंधी काही जे कनिष्ठ पोलीस आसुयेत तातूंत राजेश शिरगांवकर आणि सर्वेश मांद्रेकर, एक कॉन्स्टेबल आणि एक हवालदार हांकां दोशी धरत पोलिसांनी तांची सुरवेक राखीव पोलीस दलात बदली केली. ही बदली जावच्या 24 वरां भितर तांची बदली पणजे पोलीस स्टेशनाचेर केली. ह्या बदली फाटल्यान कितें राजकारण आसूं येत असो आता प्रश्न तयार जाल्लो आसा. जे कोण ह्या वेशा व्यवसायान आसात किंवा थळाव्यांची घरां भाड्याक घेतलेली आसात तांचे सगळे सी फॉर्म पोलीस स्टेशनाचेर भरून दिवंक नाकाय हाचोय शोध आता घेवपाची गरज आसा. ज्या पद्धतीने पोलिसांनी कारवाई केल्या ती कारवाईचे सगळे वाठारांत स्वागत जाता. पूण जे 2 पोलीस, एक कॉन्स्टेबल आणि एक हवालदार, तांकां दोशी धरून तांची बदली केली, ते खरेच दोशी आशिल्ले काय की आनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो हातून हात आसा, ताची आता सखोल चौकशी ज्या पद्धतीने आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गृहमंत्री खाते सांभाळतात तांणी हाचेर लक्ष घालचो आणि खर कारवाई करपाक जाय. जे कोण दोशी आसात तांचेर कारवाई जावपाक जाय. वेगवेगळे गैरधंदे सुरू जातात ताचेरय नियंत्रण सरकारान हाडपाची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. फोंड्या पोट वेंचणूक जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर भाजप, काँग्रेस, आप पक्षा कडल्यान तयारेक नेट आयला. फोंड्या पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष व्यंकटेश दादा म्हणटा गरज पडल्यार अपक्ष उमेदवारी लढयतलो, पूण आप पक्षात कसोच प्रवेश करचो ना अशें म्हणीत आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्ले उलोवपांत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें सांगलें. सुरू आसा. दुसरे वटेन केतन भाटीकर जाका फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेक 7,436 मतां मेळिल्ली. राजेश वेरेकाराक 6,800 मतां मेळिल्ली. 7,500 आयिल्लो. भाटीकाराचो एमपींतल्यान भाटीकर तर राजेश
देवी मांडवी न्हंयत नव्यान परवानगी दिल्ल्या कॅसिनोक प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ह्या संघटनेन तीव्र विरोध केला. एनजीटीच्या निर्देशाप्रमाण गरजेचे आशिल्ले रिव्हर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी अहवाल सादर करचे पयलीं ही परवानगी दिल्या असो आरोप संघटनेन केलो. पर्यावरणीय नेम मोडून नव्या कॅसिनोक परवानगी दिवप ही एक गंभीर बाब. देखून कॅसिनोक नव्यान दिल्ली परवानगी बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी संघटनेन केल्या. बंद करचे अशी आमची कारण पोल्यूट जावपाक लागल्या आणि मांडवी ही मादळी माय आसा त्या कारण हे सगळें बंद जावचें असो आमचो डिमांड जो आसा पळय चालू केल्लो आसा. तुम्ही आता मोडात घाण जाल्या पॉल्यूट जाल्या सो तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते लेटर कित्याक तेंची इन्क्वायरी केला न्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केला न्ही ऑलरेडी केला. जे लोक इन्वॉल्ड आसा जे डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट तांकांय केला. जे कोण आसात जे डिपार्टमेंट लागता ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक ही आमची कंप्लेन गेल्ली आसा इन्क्लुडींग फिशरीज टुरिजम हांकांय आमची कंप्लेन जी आसा ती गेल्ली आसा. कोर्टान वयतलो ती कितलो वेळ दिता तुमी ना पळय कशें आसा कंप्लेन आमी केल्या आनी कंप्लेन करतकीर तेंचे कडल्यान आमची कितें येवंक जाय आमी इमिडिएटली तेजेर कारवाय करतले. मुरगांव नगरपालिका वाठारात कोळसो हाताळणी पुराय बंद करची असो निर्णय पालिकेन घेतला. थारावाची प्रत घेऊन सगळ्या नगरसेवकांसयत मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतले म्हणून आमदार संकल्प आमोणकरान सांगले. बुधवारा पालिकेची खासा बसका जाली. ह्यान फुडें येवपी पालिका आनी विधानसभा वेंचणुके पयलीं कळशाचेर राजकीय स्टंट करचे न्हय अशें आवाहन आमदार संकल्पान नगरसेवकाक केला. वास्को कळशाचे प्रदूषण कळशाच्या हातान घाण्यारो वासपा या फाटभुंयेर मुरगांव नगरपालिकेन खास आपयली. देखून कळशानी पुराय बंद करचो असो निर्णय मुरगांव नगरपालिकेन घेतला. हे संबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा संयुक्त बसका घेतले. द्वारा नगरात पयले खासा बसकेत कळसो हाताळपी युनिट आनी एमपीए हजर नाशिल्ले. फुडले पिळगेच्या बऱ्या भलायके खातीर कळसो बंद करचो, कळसो हाताळप बंद करपा खातीर रोड मॅप तयार करपाचे आसा अशें आमदार संकल्प आनी पालिका कळशाचेर काउन्सिल इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका. एक वर्स उरलें असेंब्ली इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका. जे तुम्ही इतले वर्सां न्हिदलेले झोपी गेलेला जागा परत तुम्ही जाल्लेले आसा सगळ्या जागे तशें करनाका. हो इश्यू आसा तो आमचो फुडल्या पिढीक लागून आमच्या भुरग्या बाळांचो इश्यू आसा, आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो इश्यू आसा. कित्याक खरो प्रॉब्लम कोणाक जाता तालुकाक जाता तो जातात मुरगांव तालुकाक, बट मुरगांवच्या लोकांक हो खरोच प्रॉब्लम जाता. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट केलेलें आसा की हो फक्त टायमपास करनाका जी मिटींग घेवन. आनी हेजे जर सिरियसनेस आसा जो एक
मॅप तयार करचो पडटलो आनी जेन्ना तुमी हो रोड मॅप करतलो बाबा कितें कितें स्टेप्स घेवंक जाय फाल्यां वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा आनी जो सपोर्ट तांकां लागतलो अगेन्स्ट कोल हांव तेंच्या बरोबर आसा हे तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा म्हाका तेंच्यांनी खंयसरूय आपयले खंयच्या एज्युकेशनाक आपयले खंयच्या ताका लागून हांव तेंच्या बरोबर आसतलो त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना एज्युकेशन करता रॅली करता कितेंय हे कोलाचे विशय तेंच्यांनी जॉयंट जावचे दोन ग्रूप करनाका ग्रुपिजम करनाका सगळे जाण एकठांय रावन ह्या कोलाच्या विशयात झगडया तुमकां जर कोल नाका हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हणून तांकां सांगलेलें आसा बट तेज्या लागून एक रोड मॅप तयार करुया फर्स्ट रोड मॅप तुमचें रेजोल्युशन जें आयज जातलें तेज्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अपॉयंटमेंट तेज्या उपरांत MPA अडानी JSW हांकां वॉर्निंग दिवपाचें लेटर हे सगळें तुमकां घडोवन हाडचें पडटलें आनी तेज्या लागून हांव फूल तुमच्या फाटीक आसा स्पेशल मिटींग कॉल आउट केली कोला खातीर तितली गरजूय जातली आमी भुरगेपणासून पळयता एज्युकेशन जालें वास्कोन जालें टिळक मैदानान जालें कोणी मेमोरेंडम दिलो लेटरां दिली सगळें जालें पूण केन्नाच अशी मिटींग जावना लोक येताले उलयताले आनी वयताले पूण मागीर तेचेर कांयच हें जायना म्हणून आयज आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपयले वायट दिसलें म्हणजे जे कोल ते हें करता हँडलिंग करता तेच लोक येवंक ना आमी लेटर केलें वायट कित्याक त्या खातीर JSW जावं अदानी जावं MPA कोण येवंक ना म्हणजे काय पडोन वचोंक ना आमी आतां तांकां लेटर करता बाबा कितें येवंक ना खंय तरी कारण आसतलें आमकां तांकां दाखोवपाक वा आमचोय पावर आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें पोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो लायसनां तेंची न्हय लायसन आमी तांकां दिता कळ्ळें न्हू ही तेंच्यांनी आयज जी चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते येवंक ना म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. उसगांव कल्पावाडा वाठारांत JCP मशीन चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्यान शॉर्ट सर्किट जावन मनोहर ह्या शेतकाराच्या काजू बागायतीक उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. हे घडणुकेत काजू बागायतीचे सुमार 80,000 रुपयांचे लुकसाण जालें. तशेंच 5 लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान वीज खात्याचे वट्ट 2 लाखांचे लुकसाण जालें अशी माहिती उजो पालपी दळान दिली. JCP मशीन चलोवप्यान फुजो काडपाचो यत्न केलो मात ताका वीज खात्यान आडायलो. वायरी रस्त्यार सगळ्यो आमकां रस्त्यार ताका लागून येवंक मेळना कितें मारपाक पालोवपाक लायक पेटोवन तो उजो पेटलो लोकांक काजीन गेलो. कितली खांबे मोडल्या आतां 4 खांबे काय 5 खांबे उलपाल्यो कितली खांबे मोडल्या काजी सगळ्यो उलपाल्यो आमची आतां कांय ना काजी न्हू तुमची सगळी काजी उलपन गेल्यो उलपन रुपया कांय ना आमी लागले मरे काय बेंडलेल्यो बी अर्दी कितली खांबे मोडल्या आतां मोडल्या न्हू खांबे लायटी खांबे खांबे आतां म्हाका आसल्या वयर वचोंक ना कोण म्हणटात 5 खांबे मोडले. ओके आतां खांबे मोडून ते JCB पळय परते रिटर्न येयले आनी थंयसर आमी पळयले अरे राव म्हटल्यार ते इतले नेटान गेले जाणा तूं ते खंय वयताले JCBन ते पात्रांव हांगासरलो खंय तो मोठ्या प्रमाणात म्हाका 70-80 हजाराचें लॉस जालें वर्साचें ना तुजें मनोहर महादेव वर्सा तुका 70-80 हजार जाताले अंदू काजयो लागलेल्यो बऱ्यो आनी बरें आसलें मशरूम
पीक गेल्लें आसा ती मदत दिली तेणी सांगलें खातीर उदरंजन एकनाथ खेडकर. मुरगांवात कळशा आड विरोध सुरूच आसात, मात हो विरोध कितल्या दिसा खातीर आसतलो अशे प्रस्न लोकांच्या मनात उप्रासपाक लागल्यात. कांय लोकांचे अशें म्हणणें आसा की पालिका आनी विधानसभा वेंचणूक लागीं पावत आयिल्ल्यान कळशाचो प्रस्न उप्रासपाक लागला. तशेंच नागरिकां वांगडाच राजकारणी कळशाक विरोध करपाक मुखार आयल्यात. पळयात पुराय बातमी. गुलिस्तान मशीद जी आसा ती कारणाक लागून म्हणजे फाटल्या वेळाचेर एक घटना घडली, मर्डर जालो आनी ताका लागून ते 2 ग्रुपांनी लागून. पण सगळ्यांत व्हडली गजाल आशिल्ली की ते अनेक जाग्यांनी तांच्यांनी अप्रोच केला, हातपाय मारले, अनेक मिटिंगे जाल्यो आनी ते ती तांची बंद उरली आनी ताची नोटीस लायली. तांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली, ते परत 1-2दा म्हजे कडेन येवन मेळ्ळे आनी तांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की सुरू जाता हें जाय मुख्यमंत्र्या कडेन ताची डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सगळ्या कडेन कितें कायद्यान जें कितें आसा तें करा. म्हणजे ज्या जाग्याचेर पुलिसाची थंय हें आसतली, गस्त आसतली, एक कोण तरी मामलेदाराचो मनीस जो आसा तो मनीस आसतलो. दोन्ही जे ग्रुप जे आसा तांचे ते दोन्ही आसा ते सद्या रजिस्टर्ड आसा ते ना, पण दोन्ही ग्रुप नाशिल्ल्या कारणान सद्या ते वाली कोण ना. म्हणटकीर ताजी जी प्रक्रिया आसा, इलेक्शनाची प्रक्रिया कितें बाकीचें कितें आसता पण तांचे जे धार्मीक जें कितें आसा तें कितें जावचें, तांकां नमाज पडपाक वेवस्थीत मेळचें हें तांची मागणी आशिल्ली. म्हजे कडेन आयलें, हांवें रोखड्याच आमदाराची म्हणजे रिजनला कडेन सुद्दां हांव उलयल्लो आनी त्या दृश्टींतल्यान जी फास्ट जावपाक जाय ती प्रक्रिया जाली आनी कावन्सिलरा कडेन आनी बाकीचे ऑफिसर्स कन्सर्न्स आनी तांणी योग्य प्रकारे ती परिस्थिती हाताळून तांची जाले बद्दल तांचे खुशी म्हणून ते सगळे हांगा आयले म्हाका थँक्यू म्हणपाक. मडगांव नगरपालिकेत वेगवेगळ्या पदांच्या नोकर भरती प्रक्रिये आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. LDC पदा खातीर अर्ज केल्ल्या एका उमेदवाराक एडमीट कार्ड मेळूंक नाशिल्ल्यान भरती प्रक्रियेचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासला. संबंदीत उमेदवाराक परीक्षा दिवपाची संद दिवंक नाशिल्ल्याचो दावो तांणी याचिकेत केला. ह्या प्रकरणात आदवोगाद तरुण रिबेलोन मडगांव पालिकेक नोटीस बजायल्या. उच्च न्यायालयात हे विशीं 23 फेब्रुवारीक सुनावणी जातली. एका पंगडान कोळशाची हाताळणी कायमची बंद जावची अशी ठाम भूमिका घेतला, जाल्यार दुसऱ्या पंगडाच्या म्हणण्या प्रमाण कोळसो जाय मात कोळशा लागून जावपी प्रदूषण नाका अशी खर भूमिका घेतिल्ली आसा. देखून हे चळवळीक वेगळेच वळण आयिल्लें आसा. कोळशा लागून व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जावपाक लागला. ह्या प्रदूषणाचो परिणाम सडा, बोगदा, जेटी आनी हेर वाठारांतल्या लोकांचेर जावपाक लागला. हे फाटभुंयेर कोळशा आड रॅली, सभाय घेतिल्ली. आमदार संकल्प आमोणकरान कोळशा आड मोहीम काडिल्ली, जाल्यार आदले मंत्री मिलिंद नायकान कोळशा आड खास सभा घेतिल्ली. ताका लागून कोळशाचो प्रश्न न्हय जाल्यार राजकीय हेतू आशिल्ल्याचें दिसपाक लागला. मात फाटल्या 4 दिसां सावन दोनूय गटात शांतता दिश्टी पडटा. मुरगांव बंदराच्या 10 आनी 11 क्रमांकाच्या धाक्याचेर कोळसो उक्त्या सुवातेर हाताळटाले. हाका लागून वास्कोच्या लोकांक प्रदूषणाक तोंड दिवचें पडलें. फेब्रुवारी 2008 वर्सा कोळशा आड पयलो निशेध जालो. 11 फेब्रुवारी 2008 वर्सा सायमन पेरेरा हांच्या फुडारपणा खाला मुरगांव बचाव अभियान ह्या बॅनरा खाला मुरगांव बंदराचें काम थांबयलें. हे खातीर वास्कोच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी नागरीक एकठांय जाले. उपरांत MPT आनी मुरगांव बचाव अभियानाचे मदीं कबलात जाली. ह्या वेळार रोजगार बचाव अभियानान कोळसो काडल्या वेवसायांचेर परिणाम जातलो हें स्पश्ट केलें. हाचे उपरांत कांय काळ प्रदूषण उणें जालें. मजगतीं कोळशाच्या विरोधात केन्ना केन्ना निशेध जावपाक लागलो, मात त्या विरोधाक व्हडलोसो दम नाशिल्लो. 2015 वर्सा मुरगांव पालिका मंडळान कोळसो हाताळप बंद करपाचो थाराव घेतिल्लो. ह्या थारावाची प्रत जिल्लोधिकारी कार्यालयाक धाडिल्ली, मात हे संबंदीत कसलीच अंमलबजावणी जावंक ना. 2019 वर्सा कोळसो नाका म्हणपी आनी रोजगार जाय अशें सांगपी समोरासमोर आयले. त्या वेळार कोळशाचो प्रश्न परतून गाजलो. त्या वेळार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय अटी घातिल्ल्यान
कोळसो हाताळपाक अडचणी निर्माण जावपाक लागल्यो. MPT कामगार संघटना, ट्रान्सपोर्टर तशेंच हेर वेवसायिकांनी रोजगार बचाव मोहीम अंतर्गत वास्को शारांत व्हडलो मोर्चा काडिल्लो. गोवा अगेन्स्ट कोयल हांणी खर निशेध केल्लो. 2019 वर्सा गोंयांत जिल्लो गोवा अगेन्स्ट कोल आनी हेर पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. त्या वेळार आप सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत कोल अशी तशेंच विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी करतले अशें उलयले. सकाळच्यो खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा